नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव एक तमिळ जानपद काणी सांगता. हें श्री A.K. रामानुजन हांणी भारतीय जनपद कथेಗಳು म्हणल बुकांतू संग्रह केलेले. गानप्रिय ब्रह्मराक्षसो म्हणून काणयेचें नांव. एक गांवांत एक मनीस आशिल्लो. दुर्बळ आशिल्लो तो. एक पण तो लेखता काशी पुणी वचून येता म्हूण लेखता. फुडें कालांत तूं यात्र म्हणारी चमकून वचचें आशिल्लें न्हय. तो भायर सरता. वता 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 एक राना मदें येतना तो आनी बैसून थोडे खावन जेवन वता म्हूण लेखता. ताणें तागेलें खाण एक भुतें बांदून हाडलेलें. थंय बसत म्हणटना नाका म्हूण एक स्वर आयकता. अरे हें कोण म्हूण तो सोत्तू पळयता. कोणय दिसनाची. असो म्हूण सांगून थंय दवरता तागेलें खाण. हातपाय धुवच्या म्हूण उदकाल्या वता म्हणटना नाका म्हूण उपास एक स्वर आयकता. उपास पळयत तो सुत्तमुत्त कोणय नाची. हें कोण अबा म्हूण लेखता. मागीर बैसून जेवच्या सुरू करता. तेन्ना उपास नाका म्हूण आयकता. आतां तो ताका मना दिना न्हू तो बैसून खाता. मागीर उपास हातपायांनी धुवन येवन न्हिदत म्हणटना नाका म्हूण आयकता. हें कोण कोण तूं म्हूण म्हणटा. वयर पळय म्हूण म्हणटा. हो रुक्का वयर पळयतना थंय गेल्ल्याक पांय सिरकान घेवन माती सकयल जावन एक ब्रह्मराक्षसो लांबतर आसा. ताका एक पण भंय दिसता जाल्यार ब्रह्मराक्षस सांगता भिव नाका तुका म्हगेली काणी सांगता आयका म्हूण म्हणटा. फुडल्या जन्मांत हांव एक व्हड विद्वांस आशिल्लो. संगीत विद्वांस. म्हाका मस्त संगीत ज्ञान आशिल्लें. जाल्यार हांव एक नमन्या जळके पिशे केले. कोणेय म्हगेल्या कसले निमगेल्यार ताजे कसलेय घुट्ट हांव कोणाकय सांगना आशिल्लो. म्हाका दवरून घेता आशिल्लो. कोणाकय म्हगेले पयशे चड कळूं नज म्हूण एक जाळ आशिल्लो म्हाका. ताजे निमित्ती आतां म्हाका हें शिक्षा मेळ्ळ्या पळय. आतां हाजी पशी व्हड शिक्षा कसा म्हळ्यार थंय म्हाका पण एक देवस्थान आसा न्हय. थंय एक मनीस येवन एक नागस्वर वाजिता सकाळ दुखून रात्री थंय अपस्वरारी. म्हाका तें आयकतना कान्ना होवन तेल रकयल वर जाता. ताणें वाजोवचे एक अपस्वरूय म्हगेल्या आंगाक खोंबून म्हाका सैसूक जायना. तूं म्हाका एक उपकार करका. कसो म्हळ्यार म्हाका स्वता जावन हें उपकार दुखून आनी कडेन वचची शक्ती नात. तूं हांगा दुखून म्हाका चिके दूर व्हरून सोडी. ताजी मागीर म्हाका खंय जाय थंय वचचें जाता. म्हगेली शक्ती पुरो म्हाका वापस मेळटा. ताजे बदलाक तुका हांव खंडीत एक प्रत्युपकार करता म्हूण सांगता. तेन्ना हो निमगीता कसो करता तूं म्हाका प्रत्युपकार म्हूण सांगता. पळय म्हाका दिसता तूं चिके दुर्बळ आसा म्हूण दिसता. तुका हांव दुड्ड मेळचें तशें करता म्हूण सांगता. हो मनीस जायत म्हणून ताका काणू त्या रुक्का वयल्यान काणू तागेल्या खांद्यार बसोवन 4 मैल दूर एक रुक्कार व्हरून सोडता. आतां म्हाका तूं कसो करता म्हणून सांग म्हूण सांगता. तेन्ना तो ब्रह्मराक्षस सांगता आतां कसो म्हळ्यार हांव मैसूर म्हणल गांवांत वचून थंयचे रायल धुवेले आंगा भितर सरवून घेता. तूं येवन म्हाका तें धांवडाच्या पळोवका. खंयची मांत्रिकान आयल्यार खंयची वखदाकय हांव वचना. तूं येत तर मात्र हांव तिका सोडून वता. तेन्ना रायो तुका भरपूर उडगीर दिता. तें तुका जीवमान पुर्ती पुरो. जाल्यार एक शर्त आसा. कसो म्हळ्यार ताजे नंतर हांव खंय वता कसो करता तें तुका नाका. तूं मागीर म्हाका येवच्यानच मागीर हें एक पंता तुका जाय जाल्लो तितलो दुड्ड मेळचें तशें हांव पळोवन घेता म्हूण सांगता. हो जायता म्हणटा. काशी वता. थंय गंगेन न्हाता. देवा पळयता आनी म्हाका शेतान ताका उडगास येता. हें ब्रह्मराक्षसान सांगिल्लें कसो म्हूण पळोवया म्हणून तो मैसूरा वता. थंय वचून एक मंतारिल्लें निमगीता. हें गांवां कसो विशेश म्हूण निमगीता. तेन्ना ती सांगता कसो सांगची तुका. रायाल धुवेल आंगान तूं ब्रह्मराक्षस रिगला खंय. पुत्तान धरलेवर जाल्ला तिका. कसो मांत्रिका आपयल्यार तें वचना खंय. हेंची एक आमकां पुरा भारी बेजारा विशय म्हूण सांगता. हां जायता म्हूण लेखता मनांत तूं आनी हृदय वचू रायाल्या वता. राया तुगेले धुवेक हांव सवकी करता म्हूण सांगता. ताका पळयतना राया दिसना आनी कसो करचें म्हूण मना येता ताका खंयची मांत्रीक येवन गेल्ल्यांची म्हणून. जाल्यार धुवेन सवकी जावका म्हणल खातीर तो जायता पळय तूं एक प्रयत्न करी म्हूण सांगता. हो वता आनी सांगता हांगा कोणय आसूं नज म्हूण सांगून कुडा बागेल घालता. आनी थंय वतना ब्रह्मराक्षस सांगता तुका राखून बशिला हांव मस्त जन येवन चमकलींची. आतां हांव हिका सोडून वता.
तुका राय भरपूर दिता दुड्डनी पुरा मेगेल शर्त उडगासस नवे मागीर येवनक मेगेल मागशी म्हूण सांगता आनी व्हडान शब्द करून रायाल धुवे सोडून वता. राया भारी खूश जाता तागेल धूव सवकी जाल्ली नवे तो मस्त दुड्ड दिता ताका आनी व्हड जाग दिवन तूं हांगा राव म्हूण सांगता. तो तेंची गांवां राबता मैसुरान तुजी वर्डिकनी कोन्न घेता खुशेर आसता. हो ब्रह्मराक्षसो हांगा दुखून थोडे काळान केरळ राज्या वता. थंय वचून तिरुवांकूर म्हळ्यार गांवचे रायाले धुवेल हांगा रिकता. आतां थंय कश्ट सुरू जाले. थंय तशीची खंयची मांत्रिकान आयल्यार तो वचना. तेन्ना तिरुवांकुरा रायो मैसुराया एक कागद बरयता. तुगेल धुवेक अशी जालें तेन्ना कोणकी सवके केलें खंय नवे ते ब्रह्मराक्षसान आवडायलें खंय नवे तो कोण तुगेले गांवांस म्हूण आयकल हांव ताका हांगा पेटोवन दी म्हूण सांगता. हो रायो हाका पयश करयता आनी तूं तिरुवांकुरा वचून त्या रायाल धुवेक सवके कोरका म्हूण सांगता. ताका भंय जाता. ब्रह्मराक्षसाला शर्तच नवे आतां कसं करचें म्हूण लेखता तो मनान. तूं जाल्यार राजाज्ञा कांय करूं जायना म्हूण सांगून जायता म्हूण सांगता. तो तिरुवांकुरा वता. 2 म्हयने तची कुडां बसता म्हाका कांय नज म्हणून. जाल्यार आनी एक दीस वच्चें ना अशें उपाय आसवं म्हणून कांयपणी धैर्य करून वता. कसलेपणी जातलें पळया म्हूण सांगून वता. थंय वचून रायाल धुवेले कुडां वता बागेलांनी घालता. ब्रह्मराक्षसा जोर कोप येता. तुका हांव सुरवेक सांगला मेगेल म्हाका येवचें नज म्हणून. आतां तुगेल माती भेतून घालता तुका चिंदी कोन्न घालता तूं कशें येयलो वपा सांगा म्हूण बिश्टायता. तेन्ना हांव सांगता पळय तूं कसं जेवका तें करी. हांव भायली कुडां तूं ते नागस्वर वाजयतल्याक आपोवन बसयला. ताका हांव सांगता सूर कर तुगेल वाजप म्हणून. राती दीस तो वाजयतलो कसं करता म्हूण सांगता. तेन्ना ब्रह्मराक्षस सांगता नाक माराय हांव वता हांगा दुखून म्हूण सांगता. तेन्ना हो मनीस सांगता तुका हांगा दुखून वच्ची मात्र न्ही तूं आनी कोणाले खबरे येवच्या नज. मनशान आशिल्ले कडेन तूं येवच्या नज नुतं तुगेलें रान्ना वच्चो का म्हूण सांगता. जायत हांव वता सुरवेक ते नागस्वर वाजयतला एक थंय दुखून पेटय म्हूण सांगता. हो जायत म्हणटा ब्रह्मराक्षसो तशीच व्हडान शब्द करून रायाल धुवे सोडून वता. ताजे मागीर पुराजने खुशेन आसताची. अशी एक गम्मत जानपद काणी शिरडोवानो कशी दिसली तुमकां. नमस्कार. अनेक वारांतू नव काणये उठ मेळया.